40 वरांच्या आराधनाचे निमाणे वॉर ये काल सकाळी 5:30 वरां या वरापर्यंत सुमार 40 वरांचो वेळ सोमिया संगत आमी करशिला. ह्या सगळ्या 40 वरांच्या आराधनाचो फळ जावन विशेष आशिर्वादा जोडचो वेळ हो जावन आसा. भाव भयणीनो, आमी बागी ह्या संजेच्या वरार हांगासर आसची. हर एक पोटी हर एक वर जाल्ले उपरांत हांगासर आयिल्ल्यान बेसांव नांगे सक्रामेदाचे बेसांव निमाण्या वराचेर आनी ते बेसांव घेवंक भाव भयणीनो आमी हांगासर आसा. वी आर हियर टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड. ह्या वराचेर तुमी आमकां ह्या सगळ्या आराधनाचो फळ जावन विशेष आशिर्वादाने भरता, सक्तेन भरता. कोणाक जर तर हांगासर येवंक मुखार येवंक जाय जाल्यार येया. ह्या कुशीन म्हज्या उजव्या जागो आसा. जर फॅनां आसात मुखार येत, सकला बसयेत, कांय प्रॉब्लेम ना. जायते जाणां भायर राखून आसात, भितर येवंक. भाव भयणीनो, सुमयाची स्तुती आमी करया. हर एक वर्सा फाटल्या सुमार 10 वर्सां हांगासर हें आराधन जावन आसा. हर एक पोटी आराधनाची निमाणी आशिर्वादां जोडच्या वेळार आमी आयकल्लें आसा, सांगल्लें आसा. ह्या आराधनाचो फळ जावन सुमयेतावन कितेंय पूण आशिर्वादां मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणून. आनी जायत्यांनी सांगलें आसा भाव भयणींनी, फादर आमी निमाण्या वरां थंयसर आराधनाक हाजीर आसल्या आनी जें कितें सुमयेतावन आमी आशिर्वादां मागल्लीं ती आमकां एकाच वर्सा भितर फावो जालें. आतां म्हणून एकलो आमचोच एकलो ब्रदर सेमिनरिस्ट म्हणालो, फादर तुमी लास्ट इयर सांगलें म्हाका उडास आसा, खंयच्याय एका आशिर्वादा खातीर मागा ह्या आराधनाचें फळ जावन आनी तुमी एकाच येवच्या वर्सा आराधना भितर फळ फावो करतलो म्हणून. फादर हांवें एका आशिर्वादा खातीर मागलें आनी एका वर्सा भितर सुमयान आमकां जायते वर्सां जावन आमी मागून आसले, एकाच वर्सा भितर तें फावो केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो, It's a time to claim the blessings. सोमयान जायती आशिर्वादां बासयल्यांत ते आशिर्वादां क्लेम करचे जोडचो वेळ हो. त्या देखून आमी सकळ सोमयाची स्तुती करया. गव्यांगीत मोनाकालो रे ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಾನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಾನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship, glory, Hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah. glory to you, Lord Hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. Let your hallelujah, power, hallelujah. Lord Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, mighty hallelujah, Lord, hallelujah. worship, glory, glory to you, Lord Jesus. हालेलुया हालेलुया. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. भावा बहिणी, सुम्याची सकत ह्याकडे वळून आसा. The power of the Lord is flowing. ती तुझी जाऊन दे, मुझे जाऊन दे. 12 वर्षांतावून रक्तस्रावाच्या पिढीन वळवळच्या त्या स्त्रीयेनं जेजूक आपडलें. सुमी म्हणालो, म्हजी सकत भायर गेल्या. सेम जीजस इज हियर. तोच जेजू बाबा बहिणी हांगासर आसा. जेजू, ह्या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत हांव तुजी सकत वाडोवन आसा. सुम्या, ती हांगासर आसच्या भाऊ भयणीच्या काळजांनी, ती सकत जेजू हांगासर आसच्या भाऊ भयणीच्या जिवितांत, तांच्या कुटुंबांनी, तांच्या पिडेस भाऊ भयणी थंय, अस्खत भाऊ भयणी थंय वाडोवन दी जेजू. Let it flow, oh Lord. Let it flow. सुम्या, कोण सकट हांगासर आपणाच्या काळजांत दूख बेजाराय, निराशा, कंत, बांदपास घेवन आयल्यात, कस्ट घेवन आयल्यात. सुम्या, तुझे सकत तांचे थंय ह्या घडये वाळोवन येवन दे. त्या सकट संगतीताळ सुटका जावन दे जेजू. सुटका जावन दे जेजू. सुटका जावन दे जेजू. देखून आमकां समे संपूर्ण रितीन सुम्या तुझे हाती समर्पित हांव. आमची जिवीत, आमचे वावर, आमचे सर्वस्व, आमचे कुडी, आमचे चित्न, सर्वस्व वी सरेंडर. जेजू, तुझ्या बळवंत हातांनी आम्ही समर्पित हांव. सुम्या, याला 40 वरांच्या आराधनाच्या निमाण्या घडये जेजू आम्ही हांगासर आसा. गेल्या त्या वर्सा आराधनाक आसली साहित्य जाणां आमचे मदें आज नान जावं पुरो. पूण सुम्या, परत एका वर्सा उपरांत तुवें आमकां ह्या निमाण्या वऱ्या तुज्या हाजीरपणांत रावचें, तुजी स्तुती गावची, तुजी आशिर्वाद जोडचें भाग फावो केला हांवें जेजू. हरका सुम्या, काल सकाळी 5:30 तावन ह्या घडये पर्यंत साहित्य भक्तिका, साहित्य भाव भयणी हांगासर येवन तुज्या आशिर्वादान तुजो सांगात मागोवन गेल्या सुम्या. आनी तांचे खातीर मागच्या की जेजू ह्या निमाण्या वरार तुवें आमकां हांगासर तुज्या हाजीरपणांत हाडलां जेजू. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जेजस. वर्शिप यू लॉर्ड. ग्लोरिफाय यू जेजस. थँक्यू जेजस. सुम्या, हबाकूक प्रवादीच्या त्या ग्रंथांतली उतरां आमकां बरवसून दितात. हबाकूक प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 17. कित्याक अंजुराचो रूख पालेवचो ना, दाखवाल फळां दिवची ना, जैतुनाचे उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पीक दिवची नात, हिनांतल्यो शेळयो नपयस जातल्यो, गोठ्यांनी गोरवां आसची नात, तरी पूण हांव सर्वेस्परांतय संतोषतलो. देवा म्हज्या तारोकांतय उल्हास करतलो. सर्वेस्पर म्हजो देव, म्हजें बळ, तो म्हजे पांय मेरवाच्या पांया सारके सुरसुडीत करतलो आनी उंचायेक म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो. प्रेज द लॉर्ड. भावा भयणीनो, पयलो वांटो पळया. कितेंच आसचें जिवितांत सगळें उणेपण आसतलें, कश्ट आसतले, समस्या आसतले, आमी चिंतलें जावं सोडा, आमचो वाव निर्फळ जातलो, आमचे कुटुंबांनी कश्ट आसतले, सक्कड आसतलें, तरी पूण सर्वेस्परा थंय हांव संतोषतलो. देवा म्हज्या थारोकांतय हांव उल्हासतलो. कित्याक तो म्हजें बळ, तो म्हजें बळ, म्हजे पांय सुरसुडीत तो करतलो आनी उंचायेक वन पावयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया.
भावा भयणीनो हो वेळ आशिर्वादांचो वेळ बोरभुशान बरसो वेळ ही उतर आमच्या जिवितान करी जावचो वेळ जी प्रावाद्यान सांगले कष्ट आसतले समस्या आसतले संकट आसतले पूण ताचे वर्ते जावडो जेजूचो सांगात आसतलो आनी ताच्या सांगाता आमी बळादेक जावन आसतले तो आमचे पाय अंग विकल जाल्ल्या बरी बेजाऱ्यांत बसून असल्या मनशा बरी कंतीन बुडलेल्या मनशा बरी दवरूंक सोडसोना जर आज तुझे पाय आकुडलेल्या बरी आसा जाल्यार न्ही कुडीन भाऊ भयणो कश्टा वरी समस्या वरी खंयच येचें नाका कितेंच करचें नाका म्हूण बगता जाल्यार तुझे पाय आज तो सुटसुडीत करतलो मेरवा भाशेन तो करतलो आनी उंचायेक व्हरून पावयतलो ह्या बोरवोशान सोब्या मुखार आमी आसा आनी हो बोरवोसो निर्फळ जावचो ना हो बोरवोसो भाऊ भयणीनो निर्फळ जावचो ना आमचे दोनी हात सोम्यात आमी उबारया ह्याच हातांनी भाऊ भयणीनो थोड्याच वेळार सोम्याची आशिर्वादा ताची गुणकटची सकत आमी मागोवंक आसा दोनी हात सोम्यात उबारा सोम्यात हात उबारतना भाव भयणीनो आमचे हात नितळ आसात की हात नितळ म्हळ्यार हात धुवन येवचे न्ही नितळ हात जावन आसा संकेत नितळ जिविताचे जर आमचे ती पातकां आसून पातकाचे मेळेपण आसून सोम्यात हात उबारना जावन जाल्यार सोम्या आमकां नितळ कर बोगोस म्हूण आमी मागया लॉर्ड फॉरगिव अस सोम्या आमकां बक्षी मागा सोम्या आमकां बक्षी उतरान करण्यान आनी चिंतनान आमी केल्ली पातकां आमच्या कुडीच्या वडण्याक लागून आमी केल्ली पातकां जावं पुरो आमच्या मोतीच्या वडण्याक लागून आमी केल्ली पातकां वायट सक्तीच्या बुलोवण्याक लागून आमी केल्ली पातकां विविध संगतीचे आशा अभिलाशेक लागून आमी केल्ली पातकां बावर्ता विरोध आमी केल्ली पातकां तुजे तावन पयस वचून आमी केल्ली पातकां सोम्या आमकां बक्षी सोम्या आमकां बक्षी जेजू उबी रावात हात उक्ते दारा ह्याच हातांनी सोम्याचे आशिर्वादा मागले जेजू आशिर्वादीत करता उक्ते हात धरन भावा भयणी सोम्या मुखार तूं एक भिकाऱ्या बरी उबी नाय बगार ताच्या पुता बरे दुवे बरे भावा बरे उबे आसाय टू क्लेम द ब्लेसिंग्स द लॉर्ड हॅज प्रॉमिस्ड us so many blessings सोम्यान कितली आशिर्वाद आमकां बसयल्यात ती आमची जायची भाव भयणो आमचे खातीर ती बसयल्यात आनी देव फटयना पूण आमी ती आशिर्वादां आमची करूंक जाय ह्या घडये त्या जेजू लागीं माग कितें तुका जाय भाव भयणी सोम्या लागीं माग सोम्या लागीं माग सोम्या येवच्या वर्सा परत 40 वर्सांच्या आराधनाक तुजे मुखार उबे रावचे पयले हे आशिर्वाद म्हाका फावो जातले म्हणल्या बोरवशान हांव मागता म्हूण मागा All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never love and trust Him in His presence daily give. I surrender all. Serve something wrong. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Serve Saudita, serve Saudita, serve Smaka, serve Naram, Samarita. Hallelujah, 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 Jesus,
Jesus, Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, Let your power hallelujah, fall. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeswe, Yeswe, Hallelujah, Yeswe, hallelujah, Yeswe. hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, Hallelujah, 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 Jesus, Jesus. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. दोन्ही हात दवरा. टेन्शनार न्ही भाऊ बहिणीनो. जायते पोटी हे हात तुझ्या तकले टेन्शनार तुवें दवरल्या जावं पुरो. ह्याच हातांनी सुम्याची स्तुती केली, ताची आशिर्वादां मागली आणि ह्याच हातांनी सुम्या तुझी गुणकटची सगत मुझे कुडी भितर प्रवेश जावं दी म्हणून आमी मागूंक आसा. कितें सकट तुजी कुडीची पिडा शिडा आसा सुम्या समर्पे, सुम्या समर्पे, सुम्या समर्पे. कसली ती पिडा साबार वर्सां तावन भाऊ बहिणीनो त्या पिडे शिडे वयर तुका जैत करूंक असाध्य म्हणून बघता जावं पुरो. तो 38 वर्सां तावन त्या तळ्या लागीं राखून आसलो, राखून आसलो, पूण त्या घडये जेजून ताका आपडलें, तो बरो जालो. जल्मा तावन कुर्डो सोम्यान आपडलें, तो बरो जालो. ह्या घडये साबार वर्सां तावन असाध्य जालां जावं पुरो भाऊ बहिणी, पूण रायट नाव ह्या घडये जेजू साध्य करता. बावरता तुजी सगळी कुडीची पिडा शिडा समर्पे. हांगासर असलेंच आराधन जावन आसतना भाऊ बहिणीनो एकलो साबार म्हयन्या तावन पाट दुखीन वळवळून आशिल्लो. डॉक्टरान सगळं ट्रिटमेंट जाल्ल्या उपरांत एक गूण जावन नातलें, पूण आराधना वेळा ताणें मागलें आनी त्याच घडये तो बरो जाल्लो आनी ताणें येवन सांगलें आसा तो. आनी ते ताका फावो जाता जाल्यार ते सगळ्यात आमकां कित्याक फावो जायना. माग जेजू लागीं सगळी तुजी कुडीची पिडा शिडा जावं, कसली ती पिडा शिडा जावं पुरो जेजू ह्या घडया भाऊ भयणीच्या त्या कुडीत हांव तांकां सुटका जावं दे. पिडा शिडा सोलविना जावं दी सोम्या. जावं पुरो कॅन्सराची पिडा शिडा, काळजाची पिडा, कॅन्सराचे समस्ये, किडनीचे समस्ये, हाडां जडची, गांठी दूख, तवळ तवळ येवचो ताप, दिश्टवणी जाल्या, हाय डायबिटीज, पाट दूख, टँकर दूख, स्लीप डिस्क, पायांची वोळ, पायांच्या आडयेंत दूख येवची, आकुडलेल्या हाताची, लंग्स प्रॉब्लेम, लिव्हराचे समस्ये, शिरांची पिडा, मानसिक पिडा, सगळे पिडे शिडे जावन जेजू सुटका जावन दे. आपोड जेजू, आपोड, आपोड जेजू, आपोड. तुमचे दोन्ही हात आतां काळजाचे दवरा. हे मागणे मागा, आपोड जेजू मागा. टच मी लॉर्ड, टच मी जीसस. भाऊ पिणे सोम्यान आपोडता म्हजो सोडी नाका. सांग जेजू, जेजू म्हाकाय आपोड. जर इतल्या जाणांक तूं आपूण बरें करताय जाल्यार म्हाकाय जेजू आपोड. तुजी एक दायळाची दिश्ट म्हजेर घाल जेजू म्हूण मागा. सगळी पीडा शिडा मुजी तू निवास. जेजू म्हाका आपोस, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तू देलास. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पीडा शिडा मुजी तू निवास. परत आमी मागया आपोड जेजू, आपोड जेजू म्हाका तुजी सगत आपोड म्हण भोवमान आसची ह्या भाऊ भयणी ते देवड येवं दी जेजू. Touch them, Lord. Set them free from all the bondage of the evil. सगळी पीडा शिडा मुजी तू निवास. बाकी स्त्रीयेन तुका बावळटाना पडले, कसल्याक तुवें बरें
कृपा वार्तान हांव तुका सौम्या पाया तळा तुझ्या सरपडटा सौम्या जेजू ताळ्याक तुझ्या कांदी दनिया जेजू मागण्या गुमान तुदी सोमिया जेजू ताळ्याक तुझ्या कांदी दनिया जेजू मागण्या गुमान तुदी कृपे जीसस जिणिये म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवपी कृपे जीसस जिणिये म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवपी आपोळ जेजू म्हाका अमूल्य रक्तान म्हाका तूं तेरा Jesus गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार जेजू कोण सकड हांगासर निराशेंत आसात जावं पुरो कुटुंबांतले समस्ये पिड्या शिडा कश्ट बरें काम ना आर्थिक संकश्ट वा हेर रितीचे समस्ये भुरग्यां बाळांत तावून समस्ये वा आवय बापाय तावून समस्ये पतीने तावून पतीनेक पती तावून या हेर समस्ये शेजाऱ्यान तावून समस्ये जाग्याचे समस्ये विविधीचे बांदपास वायट शक्तीचे दोशी विविधीच्या वायट सवयांची ओडणी आनी त्या बांदपासांत आसा जाल्यार आज कोणी हांगासर सोमिया निराशेंत आसूं जिवीतच नाका म्हूण बगता जाल्यार तांकां आपोवचें जेजू तांकां आपोवप सोम्या धैर्यान पडचें धैर्यान बरो हबाकूक प्रवाद्यान सांगली ती उतरां आज आमचे पांय आमची पावलां सकला वचून आसात म्हूण बगता जाल्यार आमची पावलां सोलवतात म्हूण बगता जाल्यार जेजू हबाकूक प्रवाद्यान सांगली ती उतरां आमी सांगता तो म्हजें बळ आनी आमचे पांय तो मेरवा भाशेन सुसुडीत करतलो आनी आमची पावलां आमची मेटां उंचायेक वर पावयतलो जेजू कोण सकट जिवितांत सोलवणी अनुभव करतात म्हूण बगता तांकां आपोळ जेजू आपोळ जेजू आपोळ जेजू म्हाका अमूल्य रक्तान म्हाका तूं तेरा गुण कर जेजू म्हाका सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोळ जेजू म्हाका आवर्तन माग pray in faith आवर्तन माग experience the touch of the Lord experience the healing touch of the Lord सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोळ जेजू म्हाका अमूल्य रक्तान म्हाका तूं तेरा गुण कर जेजू म्हाका सोमिया जेजू ताळ्याक तुझ्या कांदी दनिया जेजू
Jesus, जिन्हें मुझा सुमिया सदा सुवालो दे गुरबे Jesus, जिन्हें मुझा सुमिया सदा सुवालो दे. भाव भयणे येदोळ तुजे खातीर मागले कितले सोबीत पळया कितले लोक सकाळ सकाळी 5:30 थावन या वरापर्यंत हांगसर येवन मागून गेल्या कितले जाणांक आशा आसली जावं पुरो हांवें हांगसर आसय तांकां फावो जावना ते निर्भागी म्हणचे न्हय तांच्या नांवान भावा भयणी सुमयान तुका आनी म्हाका हांगसर या वराचेर ताच्या हाजीरपणान उबी केल्या ह्या घडी आमी सट्टां पासून मागया सट्टां पासून मागया. The Lord is using you as his instrument. जेजू ताचे हातेर जावन तुका आनी म्हाका वापरता भाव भयणीनो आमी सुमया समर्पया आमच्या पोवी सभेक मुखेलपण दिवच्या बापा साहेबाक सुमी आमच्या बाप साहेबाक सांबाळ जेजू पोवी सभेचेर जायती आनवार येतात जायते जण पोवी सभ्या अटॅक करून पळयतात सुम्या आमच्या बाप साहेबाक सांबाळ सर्व बिस्पांक तूं सांबाळ सुम्या तुझे विश्वासी सेवक जावन परचेक सारक्या रितीन चलोवंक मुखेलपण दिवं तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत तांकां दे आमच्या दियेसीसच्या गवळी बापांक पीटर पाव हाका आमी तुझ्या बळवंत हातांनी समर्पिता सुम्या ही दियेसीस सोलोन व्हरूंक तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत ताका फाव कर सर्व याजकां पासून आमी मागता सुम्या याजक नासल्यार आमकां सक्रामेंत नांत जावं पुरो याजक अस्कत याजक बळादीक याजक शातिवंतू या याजक अस्कत पूण सुम्या याजकाद्वारे तूं आमकां सक्रामेंत दिताय जेजू कोण सगळे याजक विविध कश्टांत आसात विविध संगतीच्या बांदपासंत आसात आपल्या आपोवण्यांत याजकी जिवितांत तुका बद्द याजकी आपोवण्या बद्द जावन रावूंक कश्टून आसा जेजू त्या सगळी याजकांक ह्या घडये तुजें तें उबारता सुम्या तूं ताका तुज्या सक्तेन भर बाबा भयणीनो ह्या घडये खंयच्याय याजकांची तुमकां वळख आसा तुमचे वेगार तुमच्या कुटुंबांतले याजक तुमचे इश्ट याजक तुमच्या फिरगजेनी सेवा दिल्ले याजक ह्या खंयच्याय याजकाची तुमकां अस्कत काय कळीत आसा तो याजक पडला या पडटा म्हूण कळीत आसा बाबा भयणी जर एक याजक पयस गेलो जाल्यार वायट सकत एका याजकाक विविधतेने नाडटा एक याजक पयस गेलो जाल्यार कितली लुकसाण पळया देखून तुमचे लागीं हांव विनंती करता ह्या घडये आमचे पासून याजकां पासून मागा ह्या कोवेंतांत आसच्या सर्व याजकां पासून आनी धार्मीक भावां पासून मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता आनी सगळ्या याजकांच्या नांवे भावा भयणीनो पयल्या सुवातेर याजकांनी तुमकां दुख येयलां जाल्यार हांव बोगसाणे मागता आनी सुम्याच्या हाजीरपणांत हांव सगळ्या याजकांच्या नांवे दिमी घालता तशेंच हांगासर आसचे याजक खंयसर ते आसात थंयसरच ते मागण्यान दिंबेर आसतले आमचे खातीर मागा याजकां खातीर ह्या घडये मागा भाव भयणीनो तुमच्या मागण्या वरवीं सुम्याच्या हाजीरपणांत ताचे प्रावादी जावन दूत जावन बळादीक जावन आमी रावोंक शकतल्या तुमच्या मागणे विणे भाव भयणो आमी अस्क जातल्या तुमच्याच मदल्या आमी पूण तुमच्या मागण्यान तुमचे मुखार आमी सुम्याच्या नांवान उबे रावोंक शकतल्या दयकर ह्या घडये आमचे खातीर मागा प्रे फॉर अस सीनाई बेटदली ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದ
सकट याजकांक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान बरा सुम्या सकट धार्मिक भाऊ बहिणी पासत मागता साहित्य जाणां सिस्टर विविध संस्थांनी समाज सेवा दिवच्या संस्थांनी इस्कॉलांनी वावर करतात जेसू साहित्य कष्ट बघून मिशनरी जाऊन साहित्य धर्म बहिणींनी त्यो स्त्रियो जाल्यार धैर्यान जेजू संवसाराच्या कोणशे कोणशे वचून मिसां वावर केला सकड सिस्टरांक धार्मीक बहिण्यांक तुझ्या आशिर्वादाने बर तशेंच कोण सकड तुझ्या आपोण्याक पाळो दिवन सेमिनरीज जावन ब्रदर्स जावन याजकी तरबेती जोडून आसा तांकां आमी समर्पित आहोत सुम्या तुझ्या आपुण्याक पाळो दिवन 6 वर्सांची तयारी करण याजक जावच्याक त्या आशेतात जेजू खंयच्याच वायट संगतीच्या वडण्याक बुलोवण्याक वळोवंक जायनासतना तुका विश्वासी रावंक जेजू तूं तांकां सकत दे सर्व तरबेते आंतरराष्ट्रीय धार्मीक भयण्यांक आनी भावांक सेमिनरिस्तांक जेजू ह्या घडये आमी तुजे देन समर्पित आहोत तुझ्या सक्त्यान तांकां बट जेजू टच देम लॉर्ड टच देम जीसस भावा पयलीनो हांगसरी ह्या कार्मेल कोड्यार सुमार 20 जण ब्रदर्स थियोलॉजी करन आसात निरंतर सेवाय ती हांगसर दितात तुमचे लागी हांव विनंती करता सकड ब्रदर्स पासून एक घडी बरो आमचे हात सोम्या ते उबारून आमी मागया मौनपणी मागा जेजू ह्या घडये तुका आमी समर्पित सगळे पवित्र सभे मागोन आसतना प्रत्येक जावन जी कोण पवित्र सभेंत पयस गेल्यात पंगड जावन पयस गेल्या जेजू परत तांकां एवकारिस्तीक मेजा बोवारी एकठांय कर म्हूण आमी मागता एकठांय कर म्हूण मागता भाव भयण जावं पुरो तुमच्याच कुटुंबाचे सांदे कातोलीक पवित्र सभा सोडून पाटी गेल्यार पयस गेल्यार जाल्यार तांचे पासून मागा येवकारिस्ता बोवारी जशे आमी येवकारिस्ता दासच्या या सोम्या बोवारी सांगात मेळ्ळ्या तशें सकट पवित्र सभा एक जावन दी म्हूण आमी मागया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. भावा भयणी Hallelujah. या घडये आमी मागया कोणा पासून आमी मागता म्हूण सांगला तांचे पासून ताचे पयलें आमचे दिएसीस सोम्याच्या हातीन समर्पया ही आमची दिएसीस आमच्या दिएसीसी खातीर मागचो आमचो कायदो दिएसीसच्या सर्व फिरगस विगारांक सहायक विगारांक विविध संस्थांनी सेवा दिवच्या याजकांक ह्या दिएसीसीन ताच्या सकट धार्मीक भाव भयणींक दिएसीची हर एक फिरगजीच्या गोवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सांद्यांक संघ संस्थेच्या सांद्यांक हुद्देदारांक ह्या दिएसीच्या हर एका फिरगजेच्या वाड्यांच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक या सगळ्या दिएसीच्या हर एका फिरगजीच्या वाड्याच्या कुटुंबांक जेजू आमी तुजे देन समर्पित सोम्या ही दिएसीस तूं आशिर्वादीत कर जेजू आशिर्वादीत कर जेजू म्हण मागता भावा भयणीनो तुमच्या फिरगचे पासत मागा ह्या घडी मौनपणे तुमच्या फिरगचे पासत मागा या जेजूच्या पवित्र हाजीरपणांत या आशिर्वादाचो फळ सगळ्या दिएसीसेक फावो जावं दे सोम्या ह्या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत तुझे आशिर्वादान जेजू या दिएसीच्या हर एका फिरगजींतल्या वाड्यांक हर एका फिरगजींतल्या वाड्यांतल्या कुटुंबाक जेजू या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत ह्या घडये तुझे आशिर्वादा फावो जावं दे म्हणून मागता हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship, glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. भावा भयणीनो या घडये तुमची कुटुंबा सोम्याच्या हातीन समर्पया तुमची
कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक जेजू थंय समर्पया. ताची सगत ह्या घडये साहित्यांक फावो जावन आसा. द लॉर्ड इज टचिंग यू. साहित्यांक जेजून येदोळूच आपोडला. तुका आपूण आसा भाव भयणे. तुमची कुटुंबा सुम्या समर्पया. कुटुंबाच्या हर एका सांद्या समर्पया. ताचे नाव तुमच्या काळजांत स्माऊणपणी आपया आनी सांगा जेजू ह्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्याक तुझ्या समोर हांव समर्पिता. ह्या तुझ्या हाजीरपणांत हांव तुजी सगत ताकाय फावो जावन दी. गांवांत आसूं दी, परगांवांत आसूं दी, खंयसरी आसूं दी, ह्याच घडये भाव भयणे ह्या जेजूच्या हाजीरपणांत हांव ताचे सगत त्या सकट भाव भयणीक फावो जाता. Surrender them to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. भावा भयणे सुम्या तुझी सकत सकट पिडेस्तां फावो जावन दी. या भाऊ भयणीच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्तां विविध आस्पत्र्यांनी वळवळच्या पिडेस्तां जेजू तुझी कोणकडची सगत फावो जावन दी सुम्या. लेट युअर हिलिंग टच लॉर्ड. आपूण जेजू संपूर्ण तांकां भलायकी दी सुम्या, भलायकी दी. सांगत आस कोणा पासून आमी मागता म्हूण सांगला, कोणा मागण्याचो आधार बसयला तांचे पासून आमी मागता. काल सकाळी 5:30 जावन ह्या घडये पर्यंत हांगासर येवन कोण सक्कड तुझ्या आशिर्वादा मागोवन गेल्यान जेजू तांकां ह्या घडये तुज्या पवित्र हाजीरपणाक समर्पिता. सुम्या खंयसरी ती आसा जो ह्या घडये तूं तांकां आशिर्वादाने भर जेजू. जे कितें तांणी बाबरताना हांगासर येवन मागला ते तूं तांकां फावो कर सुम्या. फावो कर जेजू म्हूण मागता, फावो कर म्हूण मागता सुम्या. जेजू ही भाव भयणी तुजे मुखार उबी आसा सुम्या. जेजू ही भाव भयणी तुजे मुखार उबी आसात सुम्या. हे सकड भाव भयण्यांक तुज्या समोर समर्पिता. ताच्या काळजांनी साहित्य अत्रेक घेवन ती हांगासर आसात. साहित्य बोगणां ती घेवन आसा सुम्या. जे कितें तांकां भोगतात आनी तांच्या काळजांत उसाण सांगलां जेजू आमी एकच सांगता कितें येवं दी, कितें जावं दी जेजू तूं आमचें बळ, तूं आमचें बळ आनी आमची पावलां उसायेक दवरूंक तूं आमकां सकत दितलोय म्हूण आमी परबसता जेजू, परबसता. ह्या भाव भयणी हर एका भाव भयणीक जेजू तुज्या हातांनी समर्पिता. सुम्या तूं तांकां सोलवंक सोडिनाका, सोलवंक सोडिनाका जेजू. तुजें तोंड पयस वचोवंक सोडिनाका सुम्या. तूंच तांकां सांबाळ, तूंच तांकां सांबाळ जेजू. सुम्या ह्या घडये आमी मागता फाल्यां आमच्या ह्या प्रदेशांत चुनाव जावचो आसा. सुम्या तुवें कुशी वेल्यार जेजू, तुवें कुशी वेल्यार कितेंय जावं साध्य आसा. तुका आसात जाल्लें कसलेंच ना जेजू. देखून ह्या घडये आमी मागता आमी अशेंच आमच्या देशांत, आमच्या प्रदेशांत अशेंच आमी धैर्यान तुजे बोवारी फुडल्या वर्सांनी आमच्या उपरांत क्रिस्ती भाव भयणींनी मागणी करी जाय जाल्यार जेजू तुजी खुशी जारी जाय जाय. देखून आमी तुजे लागीं मागता बरो सरकार आमकां दी जेजू. भावा भयणीनो, प्रे इन फेथ. द लॉर्ड कॅन वर्क अ मिरेकल. आमचो कायदो मागचें उपरांत सुमी पळयता. आमचे हात सुम्यात उबारया, बावरतना आमी मागया. हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू ह्या घडी आमी मागता जावं पुरो आमच्याच मनशाच्या स्वार्थाक लागून आमी पृथ्वी पाड केला. ह्या द्वारे नैसर्गिक अनाहुतां जावन आसात. ह्या दिसांनी कठीण दग आसा सुम्या. अशीच दग थोड्या दिसां मुखार सून गेली जाल्यार आमी मात्र न्ही भुरगीं बाळां प्रायेची सकड कश्ट जातलें जेजू. आनी उदकाचो आसरो सुकोवन वेतलो. सुम्या आमकां वेळा काळार पावस दी जेजू.
उदकाचो आसरो दी. सांगतस नैसर्गिक प्राकृतीक विकोपाक लागून सुमिया मनशापळाक कश्ट सोडिनाका जेसू, सोडिनाका जेसू. तशेंच ज्या जाग्यांनी झुजां जावन आसात तांकां आमी समर्पीत आहां. सुमी खंयच्याच कारणाक लागून कोणायकी निराशीर जावन सोडिनाका जेसू. सगळ मागणी तुका भेटयत आसतना सुमिया तुजी आशिर्वाद आमी घेता. आमकां समेस्तां तूं आशिर्वादीत कर जेसू. तुजी आशिर्वादां सकळ भुरग्यांक फावो जावन दी. बरेंकन शिकोवंक बरो फुडार बांदून हाडून भुरग्यांक फावो कर जेसू. सगळ्या वायट हातान भुरग्यांक तूं राखण व्हर सुमिया. सकळ युवा जनांक तुका आमी समर्पीत आहां जेसू. जायते युवा जन बरें काम आशेतात, बरो फुडार आशेतात, बरी सैरीक आशेतात, जिवितांत जायती सावलां ते फूड करून आसात. सकळ युवा जनांक तुज्या आशिर्वादांनी भर सुमिया. हर एक काजरी जोड्याक तुका आमी समर्पीत आहां जेसू. प्रत्येक जावन ज्या काजरी जोड्यांक ते मनस तपासा एकामेकांतल्यान पयस वचोवन चिंतात सुमिया त्या काजरी जोड्यांक तुका आमी समर्पीत आहां. तांकां एक कर जेसू. साहित्य काजरी जोडी भुरग्यांचे देणे आशेतात सुमिया ते देणे तूं तांकां फावो कर जेसू. सकळ कुटुंबां आमी तुका समर्पीत आसतना ज्या कुटुंबांनी कश्ट आसात, समस्या आसात, बेजाराय आसा, झगडें आसा, राग आसा, त्या कुटुंबाक समाधान, संतोष, सुटका फावो कर जेसू. एकवट फावो कर जेसू. एकवट फावो कर जेसू. हांगसर ह्या पुंतळाक येवन जायते जाणां तुजी आशिर्वादां मागता जेसू. खंयसरी ती आसा जावं पुरो तुज्या आशिर्वादां तांकांय फावो कर. फावो कर सुमिया. फावो कर जेसू. भावा भयणीनो, पवित्र वेळ हो जेजूची सक्रामेंतांतल्या जेजूची आशिर्वादां जोडचो वेळ दिमी घालया. जायते फाटल्या 40 वरांनी सोम्याक आमी सांगलें आनी सोम्यान आमचे लागीं उलयलें. ह्या घडये 1 मिनट मौन रावया. सोमी आमकां कितें संदेश दिता ते आमी मौनपणी आयकुया. 1 मिनट सर्व मौन रावया. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा, दोळे धांपा. लॉर्ड विल टेल यू समथींग. सो मी तुका कितें पुरी सांगतलोच सांगतलोच. 40 वरांच्या ह्या आराधना सफळ जावन जेजू तुजे लागीं उलयतलो. उलयना जाल्यार वण्णा तुका बरवसो दितलो, तुका आपडटलो, ताका अवकाश करून दी. 1 मिनट आमी दोन्ही हात आमचे काळजाचेर दवरया, दोळे धांपया, मौन रावया.
भावा भयणी, ह्या 40 वरांचे आराधन हांगासर जायचे जाल्यार जायत्यांनी पडद्या पटल्यान वावर केला, जायत्यांनी आदार दिला. सुम्या ह्या आराधनाक हांगासर चलोवन व्हरूंक आदार दिल्या हरगीक लागीं आमी तुका समर्पिता. जायत्या पंगडाच्यांनी याजकांनी हांगासर येवन हें आराधन चलोवन व्हेलां. सुम्या तांकां तूं आशिर्वादीत कर. आराधनाची मांडावळ करूंक, जेवणाची तयारी करूंक, पार्किंगाक हेर वेवस्था करूंक जेजू जायत्यांनी आदार दिला, तांकां तूं आशिर्वादीत कर. संगीताक आदार दिला सुम्या, तांकां तुज्या कृपेन भर जेजू. आतां ह्या घडये आमी सुमेस्ता तूं आशिर्वादांनी भरताय. हे आशिर्वादा फुडल्या वर्सा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत उरो सोम्या. हे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांनी उरो, हे आशिर्वाद आमच्या वावरा तळार उरो, हे आशिर्वाद ह्या पुणतळाक आमच्या हर एका भक्तिकाच्या जिवितांत उरो. हे आशिर्वादां सोम्या आमकां जिवितांत धैर्य दिवं, भरवसो दिवं. ही आशिर्वादां आमचें जिवीत सदांच संतोशान जिवनशाक आदाराची जावं दी. भावा भयणीनो, संतोशान सुम्याची आशिर्वाद आमी घेवया. हांवें परत सांगता, ह्या आराधनाचो फळ जावं खंयच्याय एका आशिर्वादा खातीर मागा, खंयच्याय एका आशिर्वादा खातीर. सुम्या ह्या जागरणेचो फळ जावं, हे आशिर्वाद तूं म्हाका फुडल्या वर्सा फावो कर म्हूण मागा. आनी मागीर आमी सुम्या तुज्या आशिर्वादांनी येवच्या वर्साय तुज्या हाजीरपणान हांगासर रावचे भाग आमकां फावो कर म्हूण मागया. पूण एक आशिर्वाद खंयचेय एक तुमकां गरज म्हूण बगता, तुका गरज तें आशिर्वाद एका आशिर्वादा खातीर मागा आनी सुमी फावो करतलो. गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता आनी सुम्याची आशिर्वादा संतोशान भाव भयणीनो आमी घेवया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता. प्रार्थुया. जेजू ह्या सक्रामेंतांत फाटल्या 40 वरांनी तुवें आमकां निरंतर सांगात दिलाय, तुज्या आशिर्वादां फाव केलाय, भरगोशान भरलाय. आमचे सांगात तूं रावलाय जेजू. आमच्या जिवितांत तुजो सांगात बगोवन सदांच तुजेरच भरवसो दवरून आमकां चलोवंक तुजो आदार दी. आनी आमची पावलां तूं सांबाळ उंचायक व्हरून पावय. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उबी रावया भाऊ भयणीनो. गेल्या त्या वर्सा आराधनाक हांगासर धाकटें मॉन्स्टेंस आसलें सक्रामेंत दवरच्याक आनी आराधन बेसावन दिता आसतना हांवें चिंतलें आमकां एक व्हड मॉन्स्टेंस जाय म्हणून. एक भक्ती घेवन म्हणाले फादर म्हाका एक मॉन्स्टेंस दिवंक जाय. तशें नवें मॉन्स्टेंस आमकां फावो जालें. प्रेज द लॉर्ड.